आमगेल देव पार्थसारथिला तशीच आमगेले सोम्याल उडगस काणू सगळ्यांके नमस्कार करता। हांव अश्विनी शेणै म्हणून बेंगलोरांत मेकअप आर्टिस्ट जावन आसा। आज तुमगेले एद्राक हांव एक दोन शब्द उलोवचा इश्ट पावता। बेंगलोर काशीमठांतू आतां ऑगस्ट 13 दिंडी उत्सव करका म्हणून एक प्लॅन केला। सोम्याल आदेशा प्रकार एक दिंडी उत्सव करता आसाची तशी पुतूर नरसिंह नायक मामान एक विडियो घालल पुरा जनांनी पळोवन आसका सगळ्यांनी एक आसमान येवका बैल मनशान जावं दार्ल मनशान जावं चंद जावन रेडी जावन येवका म्हणून घेवन सांगिल्लें आसा। तें पळयतरी आमी आशिल्लें मस्त जनांक इंट्रस्ट आसचा पुरो मस्त जनांक आस मारचा येना आसचा पुरो बैल मनशांक सो तशी आशिल्ल्यांक आमी कसं करता म्हळ्यार आमी हांव म्हगेल टिमाचे पुरा जनांक एक कास मारची वेवस्था केला। बेंगलोर काशीमठांतू आमकां एक प्लेस दिला थंय आमी पुरा जनांक कास मारची एक वेवस्था केला। कोणाक इंट्रस्ट आस की कोणाक कास मारचा येना की तांणी येवन घेवन आमगे लागीं कास मारसून घेवन वची येता। सो हाका आमी फूल दिवसूची टोकन इश्यू करता आसाची फूल दिवस एक 9 वा 10 घंटे देखून आमी आसताच हांगा। कोणाक कास मारसून घेवचो आसा की तांणी पुरा जणांनी येवन घेवन तांगेले कपड दिवन चमकल्यार आमी ताका टोकन घालून घेवन रेडी करून दवरताची। नेक्स्ट दिवस तुमी दनपारा एक 1.5 घंटे देखून घेवन आमी आसताची 1.5 घंटे देखून घेवन येवचें स्टार्ट केल्यार टोकन कोणाले फर्स्ट नंबर आस की तांकां आमी रेडी करताची। सो हें 200 देखून 250 जन ताय करया म्हणून घेवन लेखला आमी कोणा फर्स्ट येतात की तांकां आमी फर्स्ट रेडी करताची। सो कोणाक कास मारचा आस की ते नॉर्मल कपड्यान स्वल्प कश्ट जाता तशें आसतना एकय कोणा लागीं 18 कपड आस की ते हाडी येता एकय खंयचे सारीन तूं रनिंग ब्लाउज येता एकय खंयच्या कास मारच्याक फिट जावन आशिल्ली सारीस घेवन आयल्यार आमकां कास मारूंक सुलभ जाता। तशी पुरा जणांनी येवन घेवन हे फंक्शनांतू एक भागी घेवन हे फंक्शन चंद जावन घेवन कोण दिवका म्हणून घेवन पुरा जनाले मागून घेता।